येवकार हांव सुशांत गावस. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फिल्म फेस्टिवलाच्या उक्तावणाक पावसाची हजेरी. ब्रॉडकास्टिंगाचे अधिकार खाजगी कंपनीक. गोंय श्रमिक पत्रकार संघान केलो निषेध. फोटो पत्रकारांक आडायल्ल्यान जाले कोफुसांव. 2 वर्सां जाली तरी बेतलाच्या मुळाव्या शाळेचे काम अर्दकुटेच. पैसे मेळूंक नाशिल्ल्यान कंत्राटदारान सोडला काम. थळावे बेजार. दौरात राखून म्हादयचे सैमीक स्वातंत्र्य. फुडार मतीत घेवन करचो पडटलो उदकाचो वापर. भारताचो वॉटरमॅन दोतर राजेंद्र सिंगाची गोंयांक शिटकावणी. अवकाळी पावसान गोंयभर घातलो खवदळ. 23 आनी 24 तारखे मेरेन उरतलो नेट. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अंदूच्या 52व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवलाक पावसाने हजेरी लायली आनी वादाने. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात जाल्ल्या उक्तावणाक सलमान खान, रणवीर सिंग, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, श्रद्धा कपूर सारकिल्या फिल्मी मळावयल्या स्टारांनी हजेरी लायली. अंदूचे इफ्फीत संवसारभराची 300 फिल्मां दाखयतले. फामाद फिल्म मेकर करण जोहर आनी टीव्ही स्टार मनीष पॉल निवेदनाची सुत्रां सांबाळटले. करण जोहरान मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताची मुलाखतय घेतली. आपको गोवा के बारे में कौन सी 3 चीजें सबसे अच्छी लगती है? डेफिनेटली पहले तो गोवा, पूरा गोवा अच्छा लगता है. बिल्कुल. तो फर्स्ट इज अ कम्युनल हार्मोनी. सभी लोग कहने द सेकंड मैं कहूँ तो द हाई लिटरेसी रेट इन गोवा. जी, फैंटास्टिक. थर्ड मैं कहूँ तो सन, सैंड एंड सी, द स्टेट ऑफ गोवा. फैंटास्टिक. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. आंतरराष्ट्रीय फिल्म विभागात 73 देशांतली 148 फिल्मां दाखयतले. जातूंत 12 वर्ल्ड प्रिमियर आसतले, 7 इंटरनॅशनल प्रिमियर, 26 आशिया प्रिमियर आनी सुमार 64 भारतीय फिल्मांचे प्रिमियर. हे खेपे 95 देशांतल्यान 624 फिल्मां फेस्टिवलात आयल्यात. फेस्टिवलाची सुरवात एल रे दे टोडो एल मुंदो ह्या कार्लोस सौराच्या फिल्मान जातली. जो यंग क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की जब बात करते हैं 75, वाई 75? बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. और ये सैकड़ों युवाओं ने जो अपनी एप्लीकेशंस दी थी, उनमें से ग्रैंड जूरी ने इनको सिलेक्ट किया है. और ये छोटे छोटे शहरों से आते हैं. मजगती मिडियाक दिल्ले वागणुकेक लागून गुज हे पत्रकार संघटनेन निषेध उक्तायलो. फोटो पत्रकाराक आडयल्ल्यान कोफुसांव जाले. आमी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट, तशेंच फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन आनी तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असोसिएशन ह्यो तिनूय संघटना आमी एक जावन हांगा प्रोटेस्ट करपाक जमल्या. प्रोटेस्ट इतल्याकूच लागून की आयज 52nd इफ्फीचें इनॉग्रेशन जाता आनी इन द हिस्ट्री ऑफ दीस इव्हेंट म्हाका दिसता हें आमी 18वें वर्स गोंयांत मनयता. आनी अशें केन्नाच जावं ना की इफ्फीचे इनॉग्रल रायट्स कोणाक तरी एका प्रायवेट कंपनीक दिता, कवरेज रायट्स. म्हणजे आमी इतली वर्स हांगा कवर जाता, सगळ्यांनी कवरेज केल्ली आसा. एक इमोशनल टच खंय तरी आसा आमचो ह्या इव्हेंटा कडेन. सदांच रेव्हेन्यूचें तोंड पळोवप हें चुकीचें. इव्हेंटूय पळोवप व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे इव्हेंटाची एक सँक्टिटी आसता, तेजो रिस्पेक्ट आसा. हो इतलो हिस्टॉरीक इव्हेंट आसा. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज हायली रिस्पेक्टेड आनी प्रेस्टिजियस इव्हेंट ऑफ अ कंट्री. आनी हो इतलीं वर्सां फक्त मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हेंच्या अंडर चलतालो इन कोलॅबोरेशन विथ PIB आनी जे स्टेट एजन्सीज आहा त्यो. हे आमचे म्हणजे आतां गोंयांत पळयत जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट हॅज स्पेंड नियरली 18 crores. तशेंच सेंट्रल मिनिस्ट्री अरावंड लेस दॅन 10 crores अशें कितें तरी. आनी इतलें जेन्ना तुमी इन्वेस्ट करता, सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो आसा, सगळें आमचें आसा. ओके, सगळें जेन्ना गोंयांत घडटा, सगळें जाता, तुमी लोकल मिडियाक हाव कॅन यू डिनाय एंट्री टू कवर दीस इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ इफ्फी. आमी जेन्ना CMाक आमचें एक डेलिगेशन CMाक मेळपाक गेल्ले, तेन्ना CM म्हणपाक लागलो की ही इज अनअवेअर. आमचो इफ्फी जो आसा, आमचो गोंयचो, आमच्या देशाचो तो एक व्हडलो इव्हेंट, व्हडलो
व्हडली ती गजाल आनी गोंयांत ती जाता ताका लागून आमचे पत्रकारूय ते दर वर्सा बऱ्या उमेदीन आनी मरोन अशें ते कवर करता सगळ्यो गजाली दाखयता कितें जाता कितें घडटा ते पूण आयज जर पळयत जाल्यार एक खरीच निशेधा सारकी गजाल ती म्हणजे आयज आमचे जे रिपोर्टर्स आहा फोटो जर्नलिस्ट आसात किंवा आमचे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया तांकां कोणाकय आयज भितर घेवंक ना तांकां अलावड करूंक ना. गोवा 365 खातीर दोनपावलच्यान संदीप कामोलकार. आयज फाल्यां करत चवथ गेली, आतां दिवाळी गेली, युती जायना, वेंचणूक तोंडार पावल्या. हे कसलो खेळ खेळटात? युती विशीं निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान चर्चिल आलेमांव सामको चाळवला. कितेंय जावं, येता ते 29 तारखेर हांव म्हजो फुडार थारायतलो, बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांवान सांगलें. काँग्रेस कितें व्हड लागून गेल्या काय कितें? राष्ट्रवादीचो फुडारी शरद पवारा कडेनय आपले उलोवप जाला. तो जातलेंच म्हणटा, पण अजून पासून कांयच जालें ना. राष्ट्रवादी सोडटलो आनी तृणमूल काँग्रेसीत वतलो काय हाचेर तो कितेंच उलोवपाक तयार ना. पूण 29 तारखेक निर्णय घेतलो इतलें मात खरें, चर्चिल सांगता. युती विशीं उलयतना ताणें राष्ट्रवादीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजाचेरूय उतरांचे फार पेटयले. जो मनीस वेचूनय येवंक ना तो आनी युती विशीं कितें उलयतलो खंय? चर्चिल म्हणटा. हांवें सांगिल्लें ना तुका गोंयच्या खातीर हांव भाशत म्हणून कळ्ळें तुका. हांव अजुनी अलायन्स अजुनी जालो ना. हांव कोण दिसपाक हांवें तुका 100 फावट सांगलां, इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी. हो स्लोगन चर्चिल आलेमांवान 89 दिल्लो. कित्याक दिल्लो? जेन्ना 89 एक चूक जाली म्हजे मदें आनी लुजना मदें आनी राणे मदें आनी गव्हर्मेंट देंवयलो, हांवें देंवयलो गव्हर्मेंट देंवयलो तेन्ना म्हाका जायता विचारलें बाबा एश कितें तुगे लुजीन फ्रेंड तुगे राणे फ्रेंड तेन्ना ताका हांवें सांगलें इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी. हांव हेंचा डेली म्हगेले कार्यकर्ते बाबा भोंवता. कार्यकर्ते म्हगे आहाय ते म्हागेले चलता तेमी लोकांनी म्हागेले म्हजे पाटीन केला लोकांनी केला. सो तेजे बरें हांव पळयलां आनी म्हगे तेकोडे विचारलां आनी तेका विचारून हांव 29 कितें आहा तें डिसिजन घेतलो या 29 ह्या म्हयन्याचें. कित्याक खातीर काँग्रेसीचें अलायन्स? हांव तें कांय सांगूंक शकना तुका. तें 29 कळत तुका. 29 फायनल डिसिजन. यस. आतां 29 तारीख कसली डिसिजन घेतात? हांव तेरूच सांगत तुका कितें ना कसली म्हूण घेतलो? 29 तारीख कितें आयली? हांव घेता, हांव डिसिजन घेता कितें म्हणजे हांवें खंयच्या वचपाचें. ओके, एनसीपी सोडपाक सोदता. अरे हांव कांय सांगूंक शकना तुका. हांव खंयच्या वचपाचें सांगत मरे हांव. जुजे फिलीप म्हणटालो की एलायन्साचें ऑलमोस्ट फायनलायज जालें म्हणून. तो जाण रे, तो कोण रे? तो इलेक्ट जालो मरे. तो आनी कितें जालो म्हणटा तो कोण म्हाका सांगपाक? म्हगे लिडर हांव तो सांगता जालो ना म्हणून अजून. म्हगे लिडर म्हटल्यार शरद पवार आनी पवार पण आमगेलो प्रफुल्ल पटेल. तो कोण रे? आनी अलायन्सान जाल्यार तूं सोडटलो? कोण तूं एनसीपी सोडटलो? अरे हांव तुका सांगता तुका 29 घडटलें हांव कितें करतें. बरें, शरद पवारा कडेन बी तुमगेली उलोवणी जाली कितले बाय शरद पवार म्हणल्यार जातलें म्हणल्यार जातलें. आतां मागीर काजार जावन गेले लोक माडो काडो आनी कमी जातलें. जो बाणावलोचे एनसीपीचो MLA चर्ची आलेमांव आसा आनी एक CM वो खंय तरी रिजायन जावन एनसीपीचो रिजायन जावन TMC जॉयन जात म्हणून बोवाळ जाली. आज आमी प्रत्यक्ष चर्चिल आलेमांव आसा तिगे ऑफिसांत गेले, ताका मेळ्ळे आनी तेणें चर्चिलान एकच सांगला की ह्या म्हयन्याच्या 29 तारखेर जो कितें निर्णय जातलो फायनल जातलो तो 29 तारखेर घेतलो. आतां आमी 29 तारीख थोडे दीस उरल्या पळोवया 29 तारखेर कसलो बॉम्ब फुट्टा तो. आमकां दिसता की जो पयलींचो आमगे CM आसा चर्ची आलेमांव आनी आतांच MLA एनसीपीचो तो खंय तरी बॉम्ब फोडटलो आनीक येणारो काळ जो आसा तो कळटलो की वो चर्ची आलेमांव TMC जॉयन जाता काय एनसीपीक रावता तो 29 तारखेर कळटलें. गोवा 365 खातीर वार्का साकून रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बेतलाच्या मुळाव्या शाळेचे नूतनीकरणाचे काम 2018 वर्सा हातांत घेतिल्लें. 2 वर्सां जालीं. शाळेचें काम अजूनय अर्दकुटेच आसा. हातूंत भर म्हणून कंत्राटदारांनी केल्ल्या कामाचे पयशे मेळूंक नाशिल्ल्यान काम तशेंच सोडलां. देखून थळावे लोक चाळवल्यात. 2018 वर्सा कंत्राटदारान शाळेचे दुरुस्तीचें काम हातांत घेतिल्लें, पण उपरांत केल्ल्या कामाचे पयशे दिवंक ना म्हूण ताणें शाळेचें काम अर्दकुटें सोडलें. शाळेच्या नूतनीकरणा खातीर हाडिल्लें सामान शाळेच्या आवारात तशेंच धुल्ल खायत पडलां. शाळेचें काम बेगिनांतल्या बेगीन पुराय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कित्याक तर वेंचणूक लागीं पावल्या आनी हेच शाळेंत मतदान केंद्र आसतात खंय.
आतां जायत वर्स जाली म्हाका सारकें डेट खबर ना पूण 18 अशें स्टार्ट केलोलें थिंग काम चलतालें मागीर तें बंद जालें मागीर आतां चयल्यार बंदू आहा खंयचें इस्कॉल अशें करून शाळा बंद दवरप न्हू त्या भुरग्यांक फाल्यां फ्युचर कितें हे जेर कितें तेमी आतां बंद जालें तें घोडये कॉन्ट्रॅक्टरा पयशे दिले नाय जातले कित्याक कसले कारणां लागून हें बंद जालां हे हितूंक वोटींग जाता हे बाराडीचे ह्या वयल्यान सगळी वोटींग जाता सदांच आनी आतां वोटींग इलेक्शन बोगले पावलां बोगले पावल म्हणटकीर तेमी कितेंय पूण करपा जाय न्हू अजूनय कांय चालना कांय चलना म्हणून भुरग्यांक शिकपाक फक्त त्या बालवाडीक घालतात हय सरकारान जाता तितू बेगीन करपाचें सगळें तेगे कॉन्ट्रॅक्टराके पयशे दिवपाचे आनी हें करपाचें आनी हांको काम स्टार्ट करपाचें आनी कंप्लीट करपाचें आनी भुरग्यांक बरे भशेन भुरग्यांक बरे भाशेन इस्कॉल चलोवपाचें ही जी शाळा आसा ही बाराडी बेतूल हांगा आसा आनी गेल्ले 2018 साकून ह्या शाळेचे जे रिपेर आसा हे चालू आसले पूण आज जे आमकां कळ्ळें त्या कोताक हो जो ही जी शाळा रिपेर करपाक जो कॉन्ट्रॅक्टरान घेतली त्या कॉन्ट्रॅक्टराक अजूनय पयशे पावले ना म्हणून आज हें काम बंद दवरले कडेन आसा लोकांनी मागणी केल्या की बेगीच्या बेगीन ही जी शाळेचें काम आसा तें रिपेराचें काम आसा तें बेगीन कंप्लीट करचें कित्याक आनीक जो कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे जे दिल्ले कडेन ना या दिवपाचे आसा ते कॉन्ट्रॅक्टराक बेगीन दिवचे कित्याक आतां इलेक्शन लागीं पावलां कित्याक ह्या शाळेक हांगा लोक वोट करपाक येता आनी एकच शाळा आसा आनीक दुसरे कडेन खंयचो पर्याय ना की दुसरे कडेन वोटींग करपाक लोकांक रायट मेळटो म्हणून कित्याक ही जी शाळा आसा ही सगळी कडेची एकट्यान हांगा जवळ जवळ 3 बूथ सुमार हांगा वोटींग करतात म्हणजे ह्या बुथाचेर जर हांगा जर तांकां जर त्रास जाले जाल्यार खंय व्हरतले लोक आनी इतलो तेंप ही शाळा 2018 आतां आमी 2021 आसात इतलो तेंप बंद उरप म्हणल्यार हेजे वयल्यान कळटा की कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे दिला म्हणून हे कॉन्ट्रॅक्टरान काम बंद केलां आज तेच कशी एक बालवाडी आसा आनी ह्या बालवाडीक हे जे शाळा आसा जी भुरगीं शिकतात त्या बालवाडी शिकयतात आनी बालवाडी आनी शाळा एक करून आसा ती सारकी ना पूण लोकांली मागणी आसा बेगीच्या बेगीन ही जी शाळा आसा ही बेगीन रिपेर करची आनी त्यो भुरग्यांक थंय खेळपाक दिवची म्हणून गोवा 360 खातीर बेतूल बाराडी साकून रमेश नायक राव गोंय देवाची मोगाळ उत्पत्ती गोंयांक उदकाची देणगी लाभल्या अशें आसले तरी हालीं चलिल्ल्यो कृतज्ञ घडामोडी पळयल्यो जाल्यार आतां फुडले पिळगेचें हित मतींत घेवन उदकाचो वापर करचो पडटलो भारताचो वॉटरमॅन दोतोर राजेंद्र सिंगान राज्याक शिटकावणी दिल्या ताणें म्हादयच्या प्रस्नाची देख दिवन म्हादयचें सैमीक उदक वळोवप म्हटल्यार स्वातंत्र्य कोचून घेतिल्ले वरी जातलें अशेंय सांगलें मॅगसेसीस पुरस्कार आणि स्टॉकहोम वॉटर पुरस्कार जैतिवंत डॉक्टर राजेंद्र सिंग राणा संवसारीक शौचालय दिसाच्या निमतान ईपी कामत ग्रुपाच्या 30व्या वर्सुकी दिसा निमतान लोकसंवाद साधलो 50% ग्रीन कव्हर आणि हेर खंयच्याय राज्यान राखूंक नाशिल्ल्या जैव विविधतायेचे रजिस्टर राखले बद्दल ताणें गोंयची तोखणाय केली गोंयांत भरपूर उदक आसा पूण तें चड वापरपाचोय धोको आसा उदकाच्या चड वापराक लागून फुडाराक संकट कोसळूं येता अशेंय ताणें सांगलें आपके पास खूब पानी है इस मायने में आप भगवान के लाडले बेटे हैं भगवान के लाडले बेटे होके बिगड़ ना जाए उसकी चिंता आपके मन में है नहीं तो ज्यादातर ये जो लाडले बेटे होते हैं ना जिनके पास सब कुछ होता है वो जल्दी से बिगड़ जाते हैं और आपका राज्य उस बिगड़ने के रास्ते पर है आपके राज्य में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग आपके पणजी में 350 लीटर से लेके 400 लीटर तक पर हेड खर्च कर लेते हैं भाई इस देश के अंदर 40 लीटर पानी पिलाने के लिए नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है वो हम अपने कॉमन फ्यूचर को और बेहतर बनाने के लिए कैसे कुछ और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं इस पर हमें जाना है तो फिर आपको शुरुआत करनी चाहिए आपका छोटा राज्य है आपके क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक करने की कोशिश करनी चाहिए इस देश में 84% पानी आप केवल एग्रीकल्चर पे खर्च करते हैं वो नीचे से निकालते हैं फॉर्चुनेटली आपके पास पानी है अभी आपके अंडरग्राउंड एक्यूफर ओवरड्राफ्ट इतने ज्यादा नहीं है जितने इस कंट्री में दूसरे राज्यों में है जमीनों के दाम बढ़ने के साथ साथ उन सब पे एनक्रोचमेंट बहुत तेजी से हो रहा है मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल से ही आप कब्जे हटवाइए
मैं कब्जे हटवाने के लिए कोई टेंशन पैदा नहीं करना चाहता, मैं बहुत सिंपल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, केवल आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और विथ न्यू मैप नोटिफिकेशन करवा दीजिए. मागणी पूर्ण करपा खातीर जलसंसाधनान वैज्ञानिक पद्दती आनी तंत्रज्ञानाचो वापर करता, पूण हाचो अर्थ असोय आसा की आमी न्हंयचे स्वतंत्र कोचून घेतात, अशें राणा हाणें म्हादयचो संदर्भ दीत सांगले. नेचर का भी अपना एक स्वभाव है, नदियों की भी अपनी एक आजादी है. कर्नाटक ने आपकी मांडवी नदी को डाइवर्ट किया, हम उसका विरोध करते हैं कि वो उसको डाइवर्ट करके उसको नीचे से वो बना के टनल बना के फिर उल्टा करके उधर लेके जाते हैं. तो एक तरफ हम साइंस और टेक्नोलॉजी को, उसके कारण जो नेचर हर्ट हो रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं. मैं खुद कह रहा हूं कि देखो भाई तुम ऐसा ना करो, एक नदी है, नदी की आजादी चाहिए, नदी को अपनी आजादी से बहना, नहीं तो फिर कैनाल और नदी में फर्क क्या है. नदियों को नदियों की तरह बहने दो, अपने जीवन को चलाने के लिए जितना जरूरी हो उतना ले लो, लेकिन नदियों को तुम समुद्र से पहाड़ पे मत चढ़ाओ उल्टा. यदि ये बात तुम आज इस हाउस में कहोगे तो फिर कर्नाटका आपकी मादाई नदी को आपको पानी नहीं देगा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी बरोबर समीप नार्वेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. गोंयांतल्या कांय वाठारांनी 22 मेरेन गडगड आनी जोगलांच्या सांगातान पावस घालून घेतलो. 23 आनी 24 तारखांकय कांय कडेन कमी चड प्रमाणात पावस सडटलो. हे मजगती चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. हवामान खात्याचो अदमास. हवामान अनियमीत उरपाची शक्यताय आसली तरी फुडल्या 3-4 दिसांत चडावत वा उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल दिसचो ना. फुडल्या 2 दिसांत मळबात कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. कांय कडेन पावस पिरपिरत रावतलो. फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी दवाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. 23 आनी 24 तारखेक हवामानाची कसली खाशेली अशी शिटकावणी दिवंक ना. नुस्तेमारी करप्यांनी मात दर्यादेगेसावन 75 किलोमिटरांचे फुडें खोल दर्यांत वचपाचें टाळचें हवामान खात्यान सुचोवणी दिल्या. लो प्रेशर एरिया विच वॉज देयर ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, उसका इंटेंसिफिकेशन हुआ है 24 आवर्स में. वो एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन गया है ओवर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, एंड इन कमिंग 24 आवर्स ऑल्सो उसका इंटेंसिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ डिप्रेशन इन द कमिंग 24 आवर्स. But because that system is continuously moving away from the coast, there is no expected impact over land mass because of this particular system. Sea के ऊपर इसका effect रहेगा. Sea conditions will be rough to very rough over East Central Arabian Sea. Fishermen are requested not to venture into East Central Arabian Sea for 2 more days. Possibility of a weather feature called trough to form over coastal lines of Goa or near the latitude of Goa by around 20th or late evening of 19th of November. तो ये सिस्टम के कारण मॉइस्चर इनकर्शन ऑलरेडी शुरू है गोवा के ऊपर. एंड इफ़ यू आर रेफरिंग टू IMD's forecast on a regular manner, आपने देखा होगा on around 17th itself IMD had forecasted that rainfall activity is going to increase over Goa during the period of 19th to 20th. So same thing has happened. Thunderstorm activity is very likely to continue even up to 22nd. Light to moderate thunderstorm activity is going to continue. लेकिन उसके साथ on 20th of November there is possibility of heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6.4 centimeters in 24 hours. ये heavy rainfall की possibility है नॉर्थ एंड साउथ गोवा के ऊपर 1 or 2 places में on 20th of November. उसके बाद rainfall activity will again reduce. And though the weak rainfall activity with a weaker spatial distribution may continue even up to 25th, as of now there are no warnings from 23rd of November. Some of the possible impacts in general for heavy rainfall and thunderstorm activities, there could be possibility of cloud to ground lightning, so precautions has to be taken for lightning when there is any thunderstorm cloud that is observed by IMD, and nowcast is issued for that. So this nowcast also is available on IMD's website and social media platforms, so please make use of all this available information.
And then with heavy rainfall, there is possibility of short-term waterlogging or inundation in low-lying areas, and possibility of inundation of agricultural fields also. So for that, a detailed advisory for farmers is also issued. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासचो.